मंगलम। प्रप्रथम जाऊन कुलदेव शांतिरकामाखी नमस्कार कोरनो, इष्टदेव तिरुमल वेंकटरमण नमस्कार कोरनो, आराध्य देव रामदेवाक नमस्कार कोरनो, प्रथम गुरुवारे नारायण तीर्थ आणि जीवोत्तम तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक नमस्कार कोरनो, आमगेले प्रिय गुरुवर्य विद्याधर तीर्थ स्वामी वृंदावनाक नमस्कार कोरनो, आमगेले पीठाधिपती विद्याधीश तीर्थ स्वामीक नमस्कार कोरनो, राम रथयात्रेचे बदल दोन उलोचे एक प्रयत्न करतो। मठाचे स्थापन जावन 550 वर्ष जाले। हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे अंगत तुज्यानो स्वामीन आमकां 5.5 कोटी रामनामाचे जप करचे आमकां अनुग्रह केले। ते 5.5 कोटी रामनाम गेले वर्स 2024 17 तारीख एप्रिल रामनवमी दिवस प्रारंभ जाले। हेची वर्स ऑक्टोबर 18 तारखेक ते रामनाम समाप्ती येता। ते अंगत तुज्यावन मुखा वयले नोव्हेंबर 27 टुकून डिसेंबर 7 तारीख पासून पर्तगाळी मठांत हवना कार्यक्रम जाता। रामनाम संपूर्ण जल बदल बद्रिकाश्रम तुकून आमगेल प्रथम गुरुवर्याक संन्यास दीक्षित जाल्ले देवभूमी बद्रिकाश्रम तुमकून आमगे रामरथ प्रारंभ जाता। हेची म्हयने 19 प्रारंभ जाता। थंयच्यान आमगे रथ श्रीनगर तुकून हस्तिनापुर, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, नाशिक अशें जावन मुंबई जावन पुणा, कोल्हापूर, बेळगांव, हुबळी, शिर्सी, सिद्धापूर, दांडेली, येल्लापूर जावन बेंगळूर वयल्यान मंगळूर येता। मंगळूर तुकून तशीची कोस्टल आरी गोवा वचून नोव्हेंबर 26 म्हळ्यार चंपाषष्ठी दिवस पर्तगाळी मठाक पावता आमी। आनी हे रथ आमगेले रामनाम जपाचे केंद्राक 120 केंद्राकची जप केंद्राक पावता आनी आमगेले क्षेत्र तीर्थक्षेत्राक बी पावता। जाल्यार जेन्ना प्रत्येक जप केंद्राचे लोकांना रामरथ बरे रितीन स्वागत करता म्हणून हांव ह्या टायमारी विनंती करून घेता। आनी हे रामनाम जपाचे संपूर्ण फल आमगे समाजाचे आनी जप कर प्रत्येक जापकाक प्राप्ती जावका म्हणून ह्या टायमारी गुरुले आनी देवाले प्रार्थना करून येता।